दिवचलच्या पालिके मंडळाच्या बसकेत पार्किंग आणि हेर विशयांचेर चर्चा जाली। पालिकेचे टाउन सेंटर इमारत दुरुस्त करपाची कल्पना मुखार आयल्या। ह्या इमारतीचे नवनिर्माणा खातीर अदमास 85 लाख रुपयांचो खर्च येवं येता। खर्च पालिकेक कोताक येना आशिल्ल्यान तो जिसुडाक करपाक लावचे अशें थारायलां। नगराध्यक्ष कुंदन फळारीन सांगले। पळयात। काउन्सिल मिटींग जाली, कितें मेजर डिसिजन घेतला आयज? चडशी सगळी आमी डिसिजनां ऑलमोस्ट घेतलेली आसा। रेवेन्यूची आसतली, टेक्निकलाची आसतली, सगळ्या बरे भशेन सगळी डिसिजनां आमी पार पाडलेली आसा आनी सगळे काउन्सिलर सगळे पॉझिटीव हितून सगळ्यांनी आमी पास करून घेतलेली आसा। मेजर डिसिजन म्हणल्यार टाउन सेंटर जे आहा न्ही रिफर्निश करपाचें, ताजे बद्दल कितें आमी तेजे आमी कशें जवळ जवळ 80 to 85 लॅक्स हे जाता। तेजो सगळो हे केला पळय एस्टिमेट, म्हणजे लिफ्ट सगळे रिनोवेशन तेजें बरें। सो आमचे कडेन हे शक्य ना, म्हणून आमी ते डिसिजन घेतला की जिसुडाक धाडचें म्हणून। जिसुडा कडेन धाडून थंयसून आमी करून घेवपाचो प्रयत्न करता। आतां म्हणल्यार एक बस स्टँड चालू आसा बिचोले म्हणून, आनी ताजे बद्दल मुन्सिपाल्टीन कितें केलां, म्हणजे कितें हे बी धाडलां, कित्याक बेगीनच्या बेगीन जावचो बी म्हणून? ना, तशें कांय डिसिजनान हांगा येवंक ना। बस स्टँडाचो टॉपीक येवंक ना, एक्चुली येवंक जाय आसलो पूण कोणें काडूंक ना। तिजो मेजर प्रोजेक्ट तो जावंक जाय, पास जावपाक जाय। मुन्सिपाल्टीन धाडटले बी अशें कितें? तशें जाल्यार आमी बेगींतल्या बेगीन ती मिटींग घेता आनी सगळें फायंड आवट करता। मार्केटान थोडें कंजेशन जाता, ताज्या बद्दल कितें म्हणटा तुमी? म्हणजे एज इंट्रस्ट ऑफ द लोकांचे, म्हणजे फाल्यां जर फायर ब्रिगेड आयली थंय, ताका वाटूच ना थंय येवपाक आनी सगळे शॉपवाले रस्त्यार थंय बसता, ओल्ड मार्केट स्पेशली, ताजेर कितें करतले तुमी? म्हणजे एटलिस्ट तांकां नोटीस तरी दिवपाक जाय। घेता आमी प्रोसेस घेता आनी इन्स्पेक्शन आमी करता, सीओ मार्केट इन्स्पेक्टराक घेवन पळोवन आमी फुडें कशें कितें तें हें आसा तें आमी। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।